कितें मिटींग स्टार्ट जालें न्ही तो चालू आसा म्हणजे स्टील देर इज टायम वी वॉन्ट टू मिक्स हियर मिनिस्टर सांगता की देर इज अ कास्ट पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन तुमकां कितें दिसता एवरीथिंग तुमकां दिसता ह्या असेंब्ली सेशन हेका इलेक्शनाक जातले जातले अशें यस 100%. 100%. थोड्यांची कोण आडकोडी हबा हाडटा वी आर इन डेमोक्रेसी ना पूण तुमकां दिसता बिकॉज ह्या दिसांनी फाटी फुडें जाता म्हणून constitutional things we know that we already decided and waiting for that notification. No, but who has already decided? Parliament has decided, no? And there is assent by the Rashtrapati. Okay. So it is already has become the act. You know, this all after becoming act. So notified about it. So where is the delay then? If you think, say, already We hope decided. that this will be before we get this coming 27. 27 for or 29. No, 27. मराठा समाजाने एक निवेदन दिला की घाई करची नाही म्हणून ते तुम्ही किती म्हणता We don't have any comment on it. ना ते म्हणता की नाही, सारखे सेन्सस See. त्यांच्याप्रमाणे जाऊ दे मग If you त्याची studied this bill, no, it has taken every act care. It is thorough bill. So I don't want to more comment. The billaचे सगळे इतले केअर घेतले आसा ते सगळे जे आमकां डिलिमिटेशन आनी इलेक्शन कमिशन वेरे ॲक्ट लागता ताजे फूल No, but सगळे केअर घेतला जाल्यार फूल उत्ता ते मागीर सरकार. वी आर होपफूल होपफुल ऑफ व्हॉट? ऑफ गेटिंग द रिजर्वेशन बाय 27. ओके म्हणटा की कास्ट पॉलिटिक्स जे जाता तेजेर तुमचें कितें म्हणणें कसं कास्ट पॉलिटिक्स तेच म्हणटा काणकोण कास्ट पॉलिटिक्स जाता म्हणटा खूब कितें गजाली दुसरे कम्युनिटी जे आमकां डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट फ्रॉम आमचो जे मुवमेंट चलता ह्याज यू नो ऑल इस मिडिया तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी 2003 साकून आमचे 12 डिमांडा खातीर रिपोर्टीड दॅट वॉज द मेन इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी मागनात वी आर आस्किंग ओनली आमी फक्त रिजर्वेशन लागू करा दिसता कॉन्स्टिट्युशन बाबा साहेब आंबेडकराचो जो रायट आसा कॉन्स्टिट्युशनाक तो मागता आमकां कांय कमेंट करपाचें ना तवडकर म्हणटा की काणकोण 26% ट्रायबल पॉप्युलेशन आहा ताका लागून ते जावंक शकना थंयसर. क्लियर की आमी फक्त आतां 2004 साकून जे आमचे ऑर्गनायजेशन उठा फॉर्म जाल्ले तितून मेन एजेंडा आसलो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां स्पेसिफीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी थंयच मेन्शन केला आनी इट इज नॉट दॅट खंयचे दिवपाचें इट इज नॉट इन गोवा गव्हर्मेंट हँड इट इज अ स्पेसिफीक इलेक्शन कमिशन हेल्प टू डिसायड जर तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी मागना पण वी आर नॉट अवेर कितक्यो मागल्या जायना इट इज कॉन्स्टिट्युशनल नंबर सांगल्या तुमी आम्ही नंबर बी काय सांगणार ॲज पर द पॉप्युलेशन हायेस्ट नेक्स्ट हायेस्ट नेक्स्ट हायेस्ट नेक्स्ट दीज आर दी ऑर्डर हायेस्ट खंयच्या हितून आसा वी आर नॉट अवेर तुका कांय तुमकां इतले तुम्ही मुवमेंट पूण चालू तुका काय तुमकां खबर आसूंक जाय न्हू खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड आसा खंयचे आसा दॅट इज इट इज अ प्रिरोगेटिव्ह टू डिसायड द इलेक्शन कमिशन तुमची केपें पडना ते तुका खबर ना जस्ट वेट अँड सी पडटा जस्ट वेट अँड सी लेट डिक्लेअर सी आम्ही मरे मातशी घाई करतात आमी न्हू आमकां आतां खंयची आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी पयली आमी पेपरांतले मारता सो पूण तुम्ही म्हणटा तुम्ही घाई करता म्हणून. रिगार्डिंग ना रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर नॉट आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळयले ना आमची डिमांड आसा बरें पूण ट्रायबल पॉप्युलेशन हे तुमकां खबर आसूंक जाय न्हू ट्रायबल पॉप्युलेशन खंयच्या हितून चड आहा खंयच्या हितून कमी आसा हे आत्ता रायट नाव वी डोंट हॅव द फिगर्स इन अवर हँड पूण तुमी आतां इतलो ते एक्टीव आहा न्हू तुमकां खबर आमी ना. खंय आमचे ही मेमोरंडम दिलं तातूंत नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच मेन्शन केलं ओके गोंयान कितले पर्सेंटेज आसा गोंयात 10 एज पर सेन्सस 10.23 10.23 तितूंतले कितले सिटां मेळूंक शकता तुमकां हां 4 ही खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळूंक शकता दॅट इज द डिसायडेड बाय हे 10.23 खबर आहा 4 सिटां खबर आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी चार वी आर नॉट अवेर आतां म्हटलं ते 4 म्हणून 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर इज 4 so regarding which constituency the highest is first number 1 next highest is number 2 next highest is number 3 next will be सो फर्स्ट एटलीस्ट पूण आतां परत सर्वे केलो जाल्यार पॉप्युलेशन वाडलं आसतलें न्हू पयलींचो सर्वे न्हू आमचे विश्व as far as know there are 4 types of STs ओके दोन one भाशे is आमचे Hindu STs and second is Catholic STs so that combine आमकां खबर आसा ते आमचे समजा हिंदूचे जे ST आसा ते खबर आसा सो तातूंत भितर समजा ST खंयचे आसा दॅट इज वी आर नॉट अवेर दॅट्स वाय वी डू नॉट कमेंट पूण आतां खंय सर्वे केलो जाल्यार पॉप्युलेशन वाडलं आसतलें both of ST means Hindu and Catholic. गावडा कोणबी वेळ So it's only Hindu or both?
सर यू आर नॉट न्यू टू पॉलिटिक्स आनी तुका कांयच खबर ना म्हणटा तूं आमकां सांग सोदिना. No. See, if I say this any constituency, it may not be figure in that list. बरें केपें पडटा हितून येता नंबर 2, 3, 4 or 1 बा. As per my mind, this Kepe Taluka, I know Kepe Taluka is highest population of that. Taluka. आसा. Taluka, I say. कितले पर्सेंट कितले आसा? तालुक्यात 2 constituencies सो कितले आता डेटा ना म्हणटा percentage? तुम्ही असे कसे सांगू शकता तालुका वाईज आमची डेटा कितली तालुका वाईज ऐसे मे बी गोवा हायेस्ट कितली percentage? एक्झॅक्ट नंबर त्याला 2 कॉन्स्टिट्युन्सी एक केपें आणि एक कुडचडे पडटा. पण परत सर्वे केला जाल्यार पॉप्युलेशन आता वाढलं असलं न्हू. हो सर्वे तुम्ही म्हणता पळय 2% कितें ते As per पयलींचे bill the study, I don't know whether तुम्ही bill study केला गेली. It has taken care of the proportionate of 2001. So ये 2001. But in 2001, we were not ST. So it is a reference of 2011, and that 2011 I thought proportionate of consideration is 2001. So maybe 10.23 is the population of 2011. Then proportional of that, also it becomes 10.23. so वाढला असताना आणि आता No, that is not considered for this bill. सांगे बा पडटा. We are not aware. Okay. थँक्यू सर.